दिवचल शाराक तेकून आशिल्ले लामगांवच्या माथ्यावयले मायनिंग पीट आता धोकादायक जाल्ले आसा। ह्या मायनिंग पीटाची पालसणां कोसळत आसात। ताका लागून लामगांवा सयत दिवचलच्या लोकां मदीं भंय पातळ्ळा। संबंधीत यंत्रणेन वेळारूच उपाय येवजण करून लोकांचो भंय पयस करचो अशी मागणी जावपाक लागल्या। लामगांव हो गांव म्हटलो जाल्यार बेश्टो गांव न्हू, हो पयलींच्यान आसलेलो गांव। ह्या गांवान बुद्धिस्ट केव्ज आसा, जितून ऑल ओव्हर वर्ल्डाचे लोक आमच्या गांवान येतात आनी ह्या टुरिजम स्पॉटाचेर येवन वयतात। दुसरें म्हटल्यार WRDचें एक तळें आसा, 25/1 हो तेजो सर्वे नंबर आसा। हे गव्हर्मेंटाचें तळें जाता तेन्ना त्या तळ्यान हांगासरल्यान तें उदक जेन्ना वाडटा तेन्ना पंप स्टार्ट मारून तेजें उदक डायवर्ट करून त्या तळ्यान घालून त्या तळ्यान माती गेल्लेली आसा। हेजेर कन्सर्न डिपार्टमेंटा जशें की WRD लागता आनी दुसरे आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटा अंडर म्हाका दिसता ही बुद्धिस्ट केव्ज आसा ती येता, ती तेजेर त्या डिपार्टमेंटांनी आपलो हक्क दाखोवंक जाय आनी त्या हितून आपलो हक्क दाखोवन तेंची सेफ्टी पळोवपाची गरज आसा। आनी मायनिंग एक्टिविटीज कितल्या डिस्टन्साचेर आसा, कायद्या प्रमाणे ह्यो बसता काय कितें। आनी हो जो मायनिंग पीट एक्चुअली पीट म्हणटकीर कितें जाता की ताका सायडीच्यान बॉर्डरी म्हणजे रोड करून सकयल वयता म्हणून ताका मायनिंग पीट म्हणटा, म्हटल्यार सकयलची पावडर काडपाक, आयर्न ओर जावं कितें तेंचे कसली ओर येता ती काडपाक। तर त्यो फेसी आसलेल्यो त्यो सगळ्यो गेल्यो आनी आयज जे खतरनाक असो ते व्हडले खड्डे जाल्ले तुमी पळोवपाक शकता। आतां हे सबंद आतां म्हणजे मायनिंग पीट काबार जावन आतां जस्ट तेज्यो फेसी उरलेल्यो आहा भायल्यान, ती कोसळप चालू आहा। ह्यो जर कोसळ्ळे जाल्यार लामगांव हो गांव सबंद वचपाचे चान्सीस आसा। त्या भायर फक्त लामगांव न्हू, दिवचल आमी म्हणटा बिचोलचे सिटी एरिया आसा पळय ती सारक्यो धोक्यान म्हणटा तशी आसा, सामकी रिस्काचेर आसा।